म्हणजे खऱ्या अर्थान सरकाराबद्दलचो जो आक्रोश, जी अँटी इन्कम्बन्सी म्हण किंवा सरकार अपयशी ठरला हे त्या सामान्य मनशाच्या आवाजावरसून कळपाक लागले. जेन्ना आम्ही पेडण्यान हे सत्र सुरू केले, मांद्र्या गांवांसून आम्ही पेडणे तालुका म्हणून मांद्र्यान सुरू केले, तेन्ना वेगवेगळे विषय भेटसयणारे आमकां थंयसर आयकपाक मेळ्ळे. तेतूंतसून सगळ्या विशयांनी वचना, कारण थंयसर स्थानीक ज्या वेळाचेर ज्या तालुक्यात कार्यक्रम जाला थंय प्रेस संबोधन आमचे पार्टीचे चीफ विजय सरदेसाय हांच्यांनी केल्ले आसा. तरी एक औपचारीक भाग म्हणून हांगासून जेन्ना आमी लॉन्चिंग केला उत्तर गोंयचो अध्यक्ष म्हणून हांव तें सांगणें म्हाजें कर्तव्य समजता. म्हणजे पेडण्यान अनेक समस्या आयल्यो, पूण तेतूंतले 4 जर मुद्दे आमी जर हांगासर मांडपाक गेले जाल्यार पयल्या सुवातीर जो मेजर इश्यू जे पूर्ण थंयसरली जर इकॉनॉमी जर आतां कितें डिपेंड आसा जाल्यार सादारण कोस्टल बेल्ट हो इकॉनॉमी थंयसर डिपेंड आसा, इकॉनॉमीचेर डिपेंड आसा. आणि थंयसर CRZान येणारी घरां आसात किंवा बिझनेस एस्टॅब्लिशमेंट आसात, तेंचेर CRZान एक सर्वे करून तेंची घरां एक तर डिमोलिश करची म्हणून तेंचेर एक टांगती तलवार दवरल्या. आणि ह्या एफेक्टेड एरियेतले जे लोक आसात हे पूर्ण म्हणजे एकदम भयभीत जावन अशे आसात. म्हणजे साधारण तेंकां स्ट्रेस म्हणटात पळय तो हेच्या सारको व्हडलो स्ट्रेस असो शकना अशी तेंची ही परिस्थिती आसा. हेका लागून थंयसून जे काही तरुण एकवटले आणि तेंच्यांनी आपलो आवाज घेवन विजयाच्या समोर मांडलो, तेका विजयान आपण गोंयच्या असेंब्लीच्या फ्लोराचेर न्याय दितलो अशी ग्वाही दिल्या. तशेंच इतर जर आमी पळोवपाक गेले दुसऱ्यो गोष्टी जाल्यार हे भंय घालता आसतनाच दुसरो एक इश्यू निर्माण जालो. थंयसरले काही परत स्थानीक लोक एकवटले आणि तेंच्यांनी जो आवाज केलो तो म्हणजे थंयसरलो जो MDR आसा हेच्या प्रपोज्ड वायडनिंगा संदर्भात. प्रपोज्ड वायडनिंग अशें म्हटलें की ते 25 मीटर आसतले आणि हे गांव सगळे, आणि ह्या गांवान जेन्ना 25 मीटर रोड करून जेन्ना शहरीकरण जाता तेन्ना गांवांतली पयली जी रूपरचना आसा ही साधारण सगळी दुकानां किंवा घरां आसात ती त्या गांवाच्या रस्त्याच्या आजूबाजू आसात. आणि जेन्ना 25 मीटर जेन्ना हो प्रपोज रोड डिक्लेअर करपाचो जालो आणि काही पंचायतींच्या सेक्रेटरींक जेन्ना नोटिफिकेशन काढली की तुम्ही सर्वे करा म्हणून, त्या वेळाचेर परत एकदा थंयसरल्या सगळ्या स्थानिक लोकांचेर परत एक संकट येवन कोसळ्ळें. म्हणजे 25 मीटराची गरज खरीच आसा काय कितें काय म्हणून तेकाही न्याय ते आयकून घेवन हो आवाज विजय बाबान ऐकला आणि तेकाही तेंच्यांनी म्हटला की आपण हे असेंब्लीच्या फ्लोराचेर आपण हो विषय मांडून एका न्याय दिवपाचो आपण प्रयत्न करतलो. त्याच्या नंतर मोठो इश्यू आसा तो कळना आमकां, कारण तो सीमावाद आसा. पेडण्यान पडटा म्हणजे पेडणे मतदारसंघात पडटा काय मांद्रे मतदारसंघात पडटा असो तुये आनी पेडण्या पठाराचेर CISF प्रकल्प उबो जाता, जेचे ऑलरेडी कन्स्ट्रक्शन मोठ्या जोरान चालू आसा. म्हणजे सकलसून जर कोणें पळयलें जाल्यार मोठे कितें तरी एक 5 स्टार 7 स्टार हॉटेलाचो प्रोजेक्ट बी जाता काय कितें काय म्हणून असो दिसता. हांगासर साधारण 6000 युनिट्स CISFचे उबे जातले. म्हणजे पूर्ण डेमोग्राफी चेंज जावपाची शक्यता आसा. ज्या पठाराचेर हो CISF प्रकल्प येता थंयसर काही घरां आसात बांदलेली, तेंचो वाद आसा की आमी पेडण्यान पडटा काय तुयेन पडटा काय म्हणून. आणि अशा वेळाचेर ह्या लोकांक थंय उदकाची सोय ना आणि येदो व्हडलो जेन्ना हो प्रोजेक्ट येता जाल्यार तेंकां उदकाची सोय खंयसून करतले ही तेवढीच समस्या आसा. हे सुद्धा हो जो आवाज आसा हो विजय बाबान आयकून घेतला, तेचेरूय विधानसभेत चर्चा जातली. तशेंच अनेक आणि जे बाकीचे जे विषय आसात हे रस्ते थंयसरले आसात, उदकाची समस्या आसात किंवा बारीक सारीक सामान्य जनतेच्यो समस्या ह्यो थंय मांडल्यो गेल्यो. हे बरें दिसता की ह्यो फक्त असेंब्ली पुरत्योच आमच्या अध्यक्षान दवरल्यो ना की असेंब्लीच्या फ्लोरारूच काडटलो आणि सरकाराची विडंबना करतलो अशें दवरूंक ना. जेका कितें रेमेडी जाता, जेका कितें सोल्युशन काडपाक जाता, जे बारीक सारीक विशय आसात, जे थंयसरल्या स्थानिक लोकप्रतिनिधी कडेन गेले ते लोक तेंचे कडसून न्याय मेळ्ळो ना. पण सामान्य सादें काम आसलें ते एखाद्या खंयच्या तरी ऑफिसराक फोन केलो आणि त्याचो फॉलोअप करून घेतलो आणि ते काम तडीक लायलें. अशें अनेक कामां ही त्याच आमचो आवाज विजय ह्या संकल्पनेन आमी जो कार्यक्रम उबारलेलो त्याच कार्यक्रमांतसून अनेक ऑफिसर्सांक फोन करून तेंचे विशय क्लियर करून उडयले. हे
कितके आमी म्हणजे कम्युनिकेशन स्थानिक नेतृत्वाचे आसा हे हेचेरसून कळोन येता. जे थंय पावले तेंच्यांनी निर्भयपणे हो कार्यक्रम हो आमचो जो मुवमेंटान भाग घेतलो आनी आपलो आवाज आमच्या पर्यंत पावपाचो जो प्रयत्न केलो. काही थंयसरूच एखाद्या ऑफिसराक फोन वगैरे करून ताका न्याय मेळवलो आसा. अशेंच आमी पेडणे क्रॉस करून मागीर जेन्ना आमी बार्देसान येयले तेन्ना बार्देसान सुद्दां अनेक समस्या भेडसावणाऱ्यो आसल्यो. खुद्द म्युनिसिपालिटी एरियाच्यो सुद्दां अनेक कंप्लेन्स येयल्यो. म्युनिसिपालिटीचे काही काउन्सिलर्स थंय पावले. म्हणजे कितको सरकाराचो ताळमेळ ना हे थंय दिसून येतालें. जो वागातोर अंजुना हो आमी ट्युरिजमाच्या वर्ल्ड मॅपार आसा म्हणटा. थंयसरले काही स्थानिक विचारे आमी तुमच्या प्रसार आपल्या सोशल मिडिया किंवा तुमच्या इलेक्ट्रॉनिक मिडियाच्या द्वारे भरपूर वेळार आमी पळयल्लें आसा की तांकां कश्यो उदकाक लागून समस्या फेस करच्यो पडटात पळय. आनी हो तर आतां जुलय लागला आनी तेंच्या आयकून ते अत्यंत वायट दिसता की जुलय म्हयन्यान सुद्दां तांकां इतलो पावस पडून सुद्दां तांकां उदीक ना, तेंचे नळ हे कोरडे आसले. सो कित्याक जाता ही खरी सरकाराचें हे अपयश आसा. आमी जेन्ना वागातोर अंजुना हो वर्ल्ड मॅपाचेर आसा म्हणटा आमी ट्युरिजम सेक्टरान तेन्ना ह्यो अश्यो गोश्टी थंय जावपाक जायना. म्हणजे उदीक वयता खंय होय तितलोच विचार करपासारको विशय आसा. त्याच्या नंतर आमी कॅपिटल ऑफ स्टेट तिसवाडी जितून पणजी येता, जेन्ना आमचें हेड ऑफिस येता, हांगासर आमी जेन्ना आमचो आवाज विजय ही संकल्पनेचो आमी जेन्ना हांगासर इंटरॅक्शनाचो हे केलो त्या वेळारूय आमकां तोच अनुभव मेळ्ळो की अनेक समस्या ह्याही भागात आसात. मागीर ती स्मार्ट सिटी विशयी आसा. हांगासरल्यो अनेक म्हणजे आमी जर तालिगांव सायडीक जर ते सायडीन गेले जाल्यार थंयसरले जे शेतकरी आसात तेही हांगात्रस्त शेतकरी तेही हांगासर येयल्ले. म्हणजे स्मार्ट सिटीच्या द्वारे ज्या रस्त्यांची अजूनही डागडुजी जायना. आमी आतां आयकता सादारण 10 वर्सां जाली की ही स्मार्ट सिटी जाता म्हणून, पण अजूनही ती कंप्लीट जायना. सो अनेक हे विषय आनी ही तर मेट्रोपॉलिटन सिटी आसा. म्हणजे एखाद्या लेबर्स म्हणटा हे परप्रांतीय लेबर्स हेंच्या जो हांचो पगार आसा जेका आमकां रोकडा म्हणटात तेचेर ताळतंत्र ना कोणाचें. अर्थातच गोंयांत आतां लेबर क्लास कम्युनिटीचे लोक कमी जाल्यात तेका लागून भायले लोक हाडल्याशिवाय दुसरो गत्यंतर उरना. पण तेचेर कितें तरी तेंच्या पेमेंटाचेर कितें तरी नियंत्रण येवपाक जाय, कारण हे दुबय वगैरे न्हू. सो तो एक मोठो विशय आसलो जो म्हाका दिसता आमी सगळ्या तालुक्यांनी गेल्यार थंयसर आमकां हें आयकपाक मेळ्ळें. सो तिसवाडीन कंप्लीट करीत वयत आसतनाच आमी जेन्ना बिचोली 70 जेन्ना गेले जेचेर आमी दोनूय तालुक्यांचे एकत्र लोकांक आपयल्ले. ज्या तालुक्यांनी जशें थंयसरली प्रेस संबोधत करतना विजय बाबान म्हटला की नंबर 1 नंबर 2 हो त्या दोनूय तालुक्यांसून येता. त्या वेळाचेर आमकां थंयसरल्यो ज्यो समस्या आयकून आमकां खरेंच म्हणजे अत्यंत म्हणजे ही अजूनही स्थिती आसा काय कितें गोंयकारांचेर. आनी ती सुद्दां एकदम म्हणजे स्पेशली जे शेतकरी थंयसरले जे मायनिंग इफेक्टेड शेतकरी जे आसात, मायनिंग सोंपलें आतां ट्युरिजमूय सोंपोवपाच्या वाटेर आसा, पूण मायनिंग सोंपोवन सुद्दां थंयसरलो शेतकरी अजूनही थंयसरल्या योजनांक अजून वंचीत आसा. तांकां अजून काही शेतकऱ्यांक कॉम्पेन्सेट केल्लें ना. सो हे सगळें पळयलें जर जाल्यार एक चित्र उबें जालें उत्तर गोंयांत की खरोच सामान्य मनशाचो आवाज जो आसा हो चेपलो वयता. आनी जेन्ना अशा एखाद्या मुवमेंटान जेन्ना एखादो स्थानिक थंयसरले सामान्य मनीस फुडें येवन निर्भयपणे येवन जर आपलो एखादो जर आवाज मांडपाचो जर प्रयत्न करता जाल्यार तेचेरूय दडपण वगैरे येवपाचें एक सत्र सुरू जाल्लें. त्याचोच एक भाग म्हणून आमकां जो पेडण्यासून येता पेडण्यानूय तशेंच जालें की एखादो एक मांद्रे पंचायतीचो वॉर्ड मेंबर जो तेणें थंय येवन धाडस केलें आपूण बसून आपलो आवाज मांडपाचो. तेचेर पत्रकार परिशद घेतली गेली थंयसरल्या स्थानीक सरकारी पक्षातल्या लोकांनी आनी तेचेर टिका केली गेली. म्हणजे तेणें फक्त म्हटलें की आपण 15 वर्सां सरकारी पक्षाक मत मारता आनी आपण विटला म्हणून. ह्या येद्याशा विशयाक लागून प्रेस कॉन्फरन्स घेवन कोणाक तरी ठोकळे कशे बसून तेचेर तुमी उलया म्हणून हें बरोबर न्हू. म्हाका दिसता सरकारान अजूनय वेळ गेल्ली ना. सरकारान ज्या पद्दतीन
जो पार्टीचे विजय सरदेसाय हेणे जो मुवमेंट स्टार्ट केला लोकांच्या मागणीनुसार आवाज आयकपाक हो आवाज बरो जाता गोंयभर जो चालू आसा त्या आवाजांसून म्हाका दिसता सरकारान अजूनही बोध घेवपाची गरज आसा कारण ह्यो सामान्य मनशांचो आवाज आसा हो जे विजयान सांगताना इतलेंच म्हणूंक ना की आपूण हे फक्त फ्लोर ऑफ द असेंब्लीच विशय मांडटलो म्हणून तेणे म्हटलां जमल्यास आपण जर हे विषय त्याच्या पयलीं सुटावे जातात जाल्यार मुख्यमंत्री आसात त्या कन्सर्न डिपार्टमेंटांचे मंत्री आसात जेंचे कडेन आपण उलोवन पयले सुटावे करपाचो प्रयत्न करतलो ना सुटले जाल्यार आपण ते असेंब्लीच्या फ्लोराचेर हाडटलो आणि त्याच्या नंतर ते हांगर काम थांबना ते असेंब्ली ही थोड्या काळाची आसता ती असेंब्ली सोंपल्या नंतर गोवा फॉरवर्ड पार्टी म्हणून आमी हांगरसून त्याचो पाठपुराव करतले आणि पूर्ण गोंयच्या जनतेक न्याय दिवपाचो प्रयत्न करतले आमचो आवाज विजय ही संकल्पना घेऊन आज उत्तर गोंयांतून सोंपोवन आमी दक्षिण गोंयांत गेल्या पूर्ण गोंय आमी पिंजून काडटले आणि असेंब्ली सोंपल्या नंतर आमी परत एकदा सगळ्या जनतेकडे जशे आमी तालुका वायज गेले तशेंच आमी परत एकदा वचून गांवां आमी लोकांक मेळोन तांकां न्याय दिवपाचो आमी प्रयत्न करतले. अशें समजा की तुमी हो कार्यक्रम राबोवंकूच नाशिल्लो जाल्यार समस्या केन्ना वयर सरच्योच नासल्यो कितें सरकारा कडेन पावच्योच नासल्यो पावता आसतल्यो पूण ताका न्याय मेळना न्हू आणि म्हणून ते हांवें जशें म्हटलें पळय की प्रत्येक मतदारसंघाक स्थानीक आमदाराचो एक दीस आसता आणि त्या दिसा थंयसरले लोक पयशात जाल्यार तुमी गर्दी करून उबे असतात नकळो की ती चड गर्दी आसता म्हणून तांकां न्याय मेळना काय तांकां अंडर एस्टिमेट केले वयतात किंवा पक्षाच्या भितर एक डिस्क्रिमिनेशन आसता की हेणे आमकां मतां मारलेलीं आसतात म्हणून तो कदाचित वंचीत आसता नकळो पण जी संकल्पना आमी घेवन गेले तेतूनसून आमकां जो आवाज आयकपाक मेळ्ळो तो म्हाका दिसता हो आवाज खरोच दडपलो गेलो आसलो आणि तो हो आमचो आवाज विजय ह्या संकल्पनेसून आमकां आयकपाक मेळटा आमकां सोशल मिडिया आसात किंवा पत्रकारांच्या द्वारे आज हो गोंयभर लोकांक हो उगड्या दोळ्यान पळोवपाक मेळटा. मतांचो विशय काडला म्हणटा जेन्ना तुमी अशें गांवांनी भोंवतात तेन्ना लोकांची कामां करतात पूण मतां म्हणून परत तुमकां तेजो कितें रिटर्न मेळटा कशें कितें आसता पळय आमी जर मताचो विशय केलो जाल्यार गोवा फॉरवर्ड पार्टी ही रिजनल पार्टी 10 वर्सां पयलीं ह्या पार्टीचो जन्म जाला ही तरुण पार्टी यंग पार्टी तुमकां खबर आसतलें की गोंयांत तशें संपूर्ण गोंयभर गोवा फॉरवर्ड पार्टीचे उमेदवार केन्ना नासले फाटल्या 2017 पासून उगम जाल्लो पार्टी तेन्ना 3 आमदार आसले तेन्ना म्हाका दिसता 4 उमेदवार आसले त्याच्या नंतर 2017-22च्या निवडणुकीक 3 उमेदवार आसले तेतूनसून 3 मतदारसंघ म्हणजे सगळे कडेन आमकां चिन्ह घेवन आमकां वचपाक मेळ्ळें ना आमकां मतां मागूंक मेळ्ळीं ना सो एखादे जर हे 3 मतदारसंघ जर आमी जर ऑप्शनल धरले जाल्यार 3 एक मतदारसंघ फातोर्डा ज्या मतदारसंघासून आमचो पार्टीचे तो मतदारसंघ आमी जिखले दुसरो मये आनी मांद्रे हांगासर आमी शेणल्या पण थंय आमकां समाधानकारक मतां पडोंक ना हेचो अर्थ असो न्हू की आमी डिमोरलायज जाले आनी आमी फाटीं सरले म्हणून. साखळेन अजून समस्या आसा हय साखळेचेय लोक येयल्ले अशे सगळे म्हणजे आमी जर इतिहास पळोवपाक गेले जाल्यार खंयच्याच मुख्यमंत्र्यान केन्नाच पूर्ण न्याय दिलो असं केन्ना जावचें ना समस्या सगळे कडेन आसा पण ज्यो साखळेंसून सुद्दां जी समस्या आयल्या ह्यो खऱ्योच काही समस्या आसल्यो ह्यो काही शेतकरी लढे जेन्ना मायनिंग इफेक्टेड जेन्ना लोक म्हटले पळय हे सादारण त्याच बेल्टा वयल्यान मायनिंग हे त्याच बेल्टाक चलतालें सो अजूनही ते लोक वंचित आसात कित्याक वंचित आसात कितें हेचेर सरकारान खरंच हेचेर म्हाका परत एकदा म्हणटा की जशें हांवें म्हटलां की वेळ गेल्ली ना ते सगळे लोक हे गोंयकार लोक आसात आनी गोंयकार लोकांच्यो समस्या आसात सो ह्यो सोडोवपाचो सरकारान प्रयत्न करपाक जाय. CISF हो CISF म्हणजे एक्चुअली आर्मी रिलेटेड आसा तो कळ्ळें जो सेंटराकसून येता तो जरी सेंटराकसून येयलो जाल्यार हांगासर तेची जेन्ना म्हणटा की पूर्ण डेमोग्राफी चेंज जातली तेन्ना हांगासरल्या लोकप्रतिनिधी तेची खबर आसपाक जाय हांगासरले स्थानीक पंचायत आसात किंवा म्युनिसिपालिटी आसात तांकां तेची खबर आसपाक जाय थंय कितें येता तर कितलो म्हणजे सादारण आमी 6,000 युनिट्स म्हणटा तेन्ना कमीत कमी 12,000 ते 14,000 हे थंयसरले थंय लोकवस्ती जातली आणि त्या लोकवस्तीक लागणारे उदक आसात लायट आसात हे खंयसून दितले
ते स्थानिक लेवलीचेच इश्यूज दिवचे पडटले, कारण थंय जी आमी हाय रिस्क टँक केली आसता पळय ती सकयल येता आणि तीच आमची कितल्या वर्सांची मागणी आहे की ती वयर व्हरची, एक नवीन करची वयर, आणि ते उदीक सगळे स्थानिक लोकांक दिवचे. आज ना म्हणटा ते 10 वर्सां जे लोक रावतात त्या लोकांक नळाचें कनेक्शन घेतलेलें आहा त्या लोकांनी, पण उदीक ना तेका केन्ना. तर तांकां टँकर्स हाडले वयतात प्रायवेटली, जे खावपाचें उदीक सुद्दां ते बिस्लरी बॉटल्स वगैरे घेवन येतात. आणि जेन्ना आमी 12 ते 14 हजार जेन्ना लोकवस्ती जातली थंयसर, ते उदकाचो जो हें आहा तसो जसो मोपा इंटरनॅशनल एअरपोर्टा वेळाचेर उदकाची कांय सोय करिनासता जशें केल्लें पळय तशेंच हें आसा. सिमिलरली हांव सांगपाक एक विसरलो की थंय इलेक्ट्रॉनिक सिटीचे क्लस्टरूय येवपाचे आसा. थंय तुमी आतां जर वचून पळयशात तुमी जाल्यार थंयसर सादारण दोनापावल कशें आमचो वयलो प्लॅटो आहा तशें तुमकां वयर पळोवपाक मेळटलो, पण तेका लिंक रोडूच ना. ते जर व्हडलो डेव्हलपमेंट करता, कारण थंय एक आयडीसी आहा, इंडस्ट्रियल इस्टेट, तेजें एक्सपान्शनूय केलां, तेका ती सुद्दां थंय एक्सपान्शन केलां, लोकांनी शेडी बांदल्यात, पूण ते युनिट चलना, कारण तेका कनेक्टिविटी ना. पेडण्या टाउनान सुद्दां वयतलो जाल्यार व्हडले कंटेनर्स टँकर्स बिकर्स वचोंक शकनात. आणि जेन्ना इतल्या लाखांनी स्क्वेअर मिटर जेन्ना हांगासरली इलेक्ट्रॉनिक सिटीची जेन्ना काही आता क्लस्टर उबे सुद्दां जाल्यात, तेका लागून एकदां टेंडर जाल्ले 2000 म्हाका दिसता 16-17 टेंडर जावन तेजी वर्क ऑर्डरूच दिल्ली. तेका लागून लागणारो पावर सबस्टेशन ते सुद्दां थंयसरल्यान नाच केले, म्हणजे युनिट घेतले सुद्दां कित्याक, आनी हे कोणाक पडोवन गेल्ले ना. आनी म्हणून म्हणटा की थंयसरल्यो ज्यो समस्या आसा ह्यो स्थानिक लोकांनी आपलो आवाज मांडपाचो प्रयत्न करून सुद्दां तेका न्याय मेळना, कारण लोकांक हे अंडर एस्टिमेट केल्ले वयता की आमच्या शिवाय आतां पर्यायच ना. हे जे फुकट उदक तुमी उदक मेळना म्हणून सरकारान फाटल्या वर्सा फुकट उदक दिलें लोकांक, तेन्ना तर त्या लोकांक मेळटालें कितें? खंयचे मेळ्ळें उदकूच नाल्यार फुकट खंयचे मेळटलें? स्कीम केल्ली फुकट स्कीम आहा, अश्यो कागदपत्री कितल्यो स्किमी आहात. म्हाका आयकोंक केन्ना येवना की फुकट उदक, जे एका नळाक हांव जेन्ना म्हणटा पळय की ताका उदकूच ना, नळ कोरडे आसात, उदक येतालें तेन्ना फुकट न्हू ते स्किमीच्या पिरियडान ते फुकट नाका म्हणटा, पयशांनीच ती नळां घेवन उदक पडटात. पूण आरोप असो जालो की लोक चोरतात म्हणून आमी स्कीम बंद केली अशें म्हणून. बरें, चोरतले खंयचें उदक? ज्या लोकांक कदाचित जेंका 24 वरां उदक मेळटा तेंचे चोरना आसत, पण तेचेर कारवाई करपाक जाय न्हू. तो चोरता, एखादो एक चोर आसा म्हणून तूं सगळ्याच्या उदकान स्कीम बंद करूंक शकता काय कितें? सो ह्यो ज्यो गोष्टी आसात ह्यो ज्या पद्दतीन आमी स्थानिक लेवलचेर वचोन ज्या लोकांच्यो आयकून घेतल्या, जो आवाज आमी आयकून घेतला, हो आवाजूच आमी गोंयभर घेवन वयतले. आनी मागता जशें निर्भयपणे सगळे उत्तर गोंयचे ज्या ज्या भागांसून, हांव सगळ्या म्हणना पूण ज्या ज्या भागांसून ते धाडस करून लोक येयले आनी आपलो आवाज थंय व्यक्त केलो, तेचे सगळ्यांचे हांव आभार व्यक्त करता. असोच हो आवाज आमी फुडें व्हरचो म्हणून तमाम आज दक्षिणेन जालो तमाम गोंयकार कडेन मागता. आतां तुमच्या पक्षाचो एकूच एमएलए आसा, तेजोच आवाज तो विधानसभेत काडलो सुद्दां, तो इफेक्ट कितलो जातलो अशें दिसता? इफेक्ट डेफिनेटली जावपाक जाय. एक सुद्दां जरी प्रतिनिधी आसलो जाल्यार तो लोकप्रतिनिधी आसा आणि तो आपल्या फक्त ज्या मतदारसंघांसून तो येता, दक्षिणेतल्या फातोर्डा मतदारसंघांसून, तो फक्त फातोर्डा मतदारसंघापुरतोच पुरवना. तो एका पक्षाचो चीफ आसा आणि तेका पूर्ण गोंयभर भोंवपाचो पूर्ण अधिकार आसा. आणि ज्या पद्दतीन तो हे विशय घेवन वयता, तो अशें न्हू की आपलो फातोर्डा मतदारसंघ वाऱ्या रोडेर आनी भोंवता अशें ना. तेचो फातोर्डा मतदारसंघ हो म्हाका दिसता गोंयचो एक पायलट प्रोजेक्ट म्हणून गोंयच्या सगळ्या मतदारसंघांचो अशें तो कोण शिकून घेवपाक सारको आहा तो मतदारसंघ. सत्तर कितें वचोंक ना तुम्ही? बिचोले 70 जालो तालुका इश्यू खूब आसा, बिचोले कित्याक घेतलो तो? बिचोलेन कशें जालें की सत्तरी आनी बिचोली हो एक कडेच करया म्हणून थंयसरल्याच आमकां काही लोकांचो हे आसलो. आनी कदाचित आसूं शकता, जसो तुजो प्रश्न आसा की अजूनही काही लोक जे आसात त्या भागात ते अजूनही दडपणा सकयल आसात, पण हरकत ना. दोनूय जर आमी एकत्र केलो आणि ज्या प्रकारे थंयसरल्यो ज्यो समस्या ज्या आवाजान तेंच्यांनी व्यक्त केल्यात पळय, हे आमी काल सगळ्या सोशल मिडिया किंवा तुमच्या प्रसार माध्यमांच्या हितून आमी पळयल्यो आहात. काही लोक निर्भयपणे थंय येवन जे मांडला पळय ते तितलें इझी ना. की आयचे जे विंडिक्टिव्ह राजकारण चलना पळय त्याच्या समोर येऊन ही एखाद्याचं धाडस करा, एखाद्या सामान्य थंयसरल्या तरुणाक
ते काही कोण व्हडले कोण लोकप्रतिनिधी वगैरे नसले. एका सरपंचान धाडस केले, तरुण सरपंच, आणि अशे तरुण हे खरेंच फुडें सरपाक जाय. म्हणजे प्रत्येक वेळाचेर आमकां कितें तरी आमची नोकरी जायत काय, आपल्या भावाची जायत, आपल्या भयणीची जायत, कोण तरी आपलो रिलेटिव्ह त्यांची नोकरी जायत म्हणून जर आमी बसलीत जर ती च्या जर घेऊन रावले आमी सोंग करून जाल्यार ते जावचे ना. आणि ताका लागून थंयसरल्या लोकांचो एक आसलो की सत्तरी आणि बिचोली म्हणून आमी एकत्र करया म्हणून, एंड वी डिड इट, आणि तो सक्सेसफुल जालो. परत पण सत्तरीत केन्ना वयतले? वयतले, डेफिनेटली वयतले. त्यांची मागणी असा, काल झाल्यानंतर त्यांचे सांगला की फुडलो असेंब्ली झाल्यानंतर आम्ही तुम्ही एकदा 70 द्या. विजय बाबा त्यांच्यानी आमंत्रण दिला. एक तर ग्रुप येयलो, त्यांच्यानी 1 वर्षा पयलीं एक जी समस्या आसली त्यांची जमनीची ती विजय बाबाच्या इनिशिएटिव्ह घेऊन ती सुटावी जाल्ली म्हणून ते फक्त येयल्ले थंय थँक्यू म्हणपाक. म्हणजे ते प्रसार माध्यमांच्या समोर येऊन ते थँक्यू म्हणून गेले. हे कितें आमी फॅब्रिकेट केल्ले विशय न्हय, हे सामान्य विशय, सामान्य जनतेचे विशय आसात. तेचे वचून आज जरी ते ल्हान दिसले जाल्यार ते जसो काळ वयता तसो हेका म्हाका खबर आसा, म्हाका प्रतिसाद मेळटलो. लोक परिवर्तनाच्या हेचेर आसात, मार्गार आसात. त्याचो आज ना फाल्यां हो बुलंद आवाज गोंयभर पसरतलो इतली म्हाका खात्री आसा. देव बरें.